देवबरो प्रस्ताव दिवपाक जाणो कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाक आसा आमच्या मध्ये आज मंदरके माधव पाई आनीक तांची विशेशता म्हळ्यार एक ते 90 वर्सांचे युवक जावन आसात आनीक आयच्या दिसा एक विशेष कारणा खातीर तांकां आमी आज कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र जावन हांगासर आपल्याला कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी हे कार्यक्रम सगळे कार्यक्रम प्रायोजत करता आसा आनी तांकां आमी ह्या संदर्भात देव बरें म्हणटा आनीक जो अध्यक्ष तांकां सन्मान करचोय आसा आमचे माधव पै एक विशिश्ट मनीस तांकां एक ल्हान इन्स्पिरेशन म्हळ्यार एक हट म्हणल्या बरी मराठी एक प्रमुख भास आनी कोंकणी ताची उपभास म्हणून एक दीस तांणी एका कडेन आयकलें आनी अरे हें कशें जालें म्हणल्यार ह्याक विशयाचेर वचून संशोधन करता तांणी 2 बूक बरयल्यात आनी हाच्या आदी बेस्टी वॉमन शणै अध्यक्ष आसतना अकादमीचो ते सदस्य जावन आसले आनी विंगड बूक पब्लीश करच्या त्या प्रक्रियेंत ते कन्नडा पंडीत जाल्यान एक कन्नडा शिक्षक जाल्यान युनिवर्सिटी म्हणसर ते गेल्ल्या वरवीं तांकां सुलाभायेन शब्दाचे एक भंडार कर आनी शब्दांचो एक व्हड एक संगत घेवन तांणी शब्दांचो आनीक बुकांचो इतर भोवसोबीत एक ओळ केल्ली आसा आनी बूक पब्लीश केल्ले आसात त्या देखून ते हांगासर आसात स्वागत तुमकां म्हणटा स्वागत तुमकां ते कशें जालें सांगा मराठीचे उपभास म्हणलें तुमकां कशें तें शेल्ले म्हळ्यार कोत्ता न्ही तोपचें कशें जालें म्हणटा सांगा एक पटी आमी भद्रावती स्कुलांचो कॉलेजांचो आसतना अशी पुराय जेन्ना लेक्चर मास्टर बसून उलयतना ती भास ही भास म्हणून उलयली तेन्ना निम जाव देवा भाशे म्हाका कोंकणी म्हण कोंकणी म्हणलें तुमी होय तेन्ना लागीं चलता मराठी हाज्या तर कोंकणी मराठी उपभाशा म्हळ्यार तेन्ना म्हाका लागलें तोय मास्टर होय मागीर स्वाभिमानाचो पेट त्या खातीर वचून केलें चोर केलें कोंकणीचे कोंकणी हें मुलखणचें त्या सोदून करता करतना म्हाका मेळ्ळा आदार कडेन आदारान हांव कोंकणी भाशे अस्तित्व म्हणून पुस्तक बरयलां कोंकणी भाशेचें अस्तित्व म्हणून कुठलें एक बूक बरयलो तें शोधन करून बरयलां हांव बरयलें न्हय कोंकणी पत्रिका पंचकथाय बाळमामा बाळमामा अशी उलयतना त्या खातीर हांव घालता म्हाका ताण तें तेन्ना बुका रुपार येता आशिल्लें बाळमामालें वय वय तांचो पब्लीश कंप्लीट पुस्तक रुपार मागीर हें नाशिल्लें मागीर आतां हांव पुस्तक रुपार आयला आतां कोंकणी भाशे अस्तित्व आनी एक कारण कशें मारी सागर आमकां काम आसतना सागरांत सुर्य फस्ट सागर मागीर बदल सागरा काम आसतना थंय आमकां ताकीद केली तुमी पेंटां कोंकणी उलोवचें पेंटांत कोंकणी उलोवचें पुरा कन्नड उलोवप आमगेले समाजाच्या न्ही हांगा कोंकणी उलयल्यार तिरस्कार करता बहिष्कार म्हणटा म्हाका तें बारीक दूख दिसली आमगेली मातृभाशा आवय भास आमी उलोवचें न्हू म्हळ्यार तशें न्हय आमी दोग तें उठली दोग जाण बँकाक गेले आनी निर्णय करून पेंटा वचून आमी आमगे भास उलयता गेले आमगे भाशा उलयता तुमगेलें प्रतिभटन चळवळ म्हणटा न्ही एक चळवळ टायप जाय अशें आमी केलें व्हडान कोंकणी उलयता अशें केट्टाचें केल्या टायमार एक जाग अजेंता माताडटली म्हण ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅದೇನದು ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಭಾಷೆ ಇದೆ तुमका एकदा येतो का नवीन मामा एक भारी एक लायक विषय सांगलं पण तसं नंतर तशी मी मावळ्यानं हांगा हॉटेल व्हरलें मावळ्यान नांव वेंकटेश नायक तांचं हॉटेल व्हरलें हांगा कारखाना केलो हांव थंय हाजेर आयलो थंय हॉटेल व्हरलें हॉटेल सुरू केलें कोंकणी लोक आनी त्या हॉटेलान सांगलें तूं हॉटेलान म्हण कोंकणी उलोवं नाका ताका मा म्हणलो हय कोंकणी उरलो निमिती मागीर हॉटेल बंद करून हांव तयार आसा कोंकणी सोडून 7 दिन हांव कांय ना आयल गिरायक आनी पुरा कोंकणी उलोवच्या पळय बारी राईस हॉटेल बारी नांव पड आनी पिस्टायलें सगळें हय म्हळ्यार तांणी भिवन गेलें ते पुरा शिरवून ते आंगडी पुरा सागर फुटलें आंगड बिंगड घेवन तांकां
हे कोंकणी उलयतले मरे त्या जळकी करतले वय वय जळके कतले वय, म्हणून घातलेले. जळकी करतले तांकां म्हणजे जळके कतल्याक बारी सोडी आम चेड जावन बुदंत काही चेडच म्हण कोत ना तें कोत्ता लिंगायत लोकांका तांकां सांगया आमगे बसलो वय वय आमगेले वेंकटेश बाळीकान तुमगेले बुक पब्लिश केला वय प्रति 15 दिवस एक पर्यंत तुम्ही एक शब्द वय. आणि तेगेले अर्थ बरयता ते वय. तेगेले विचार सांगा अरे अशें करतना हां. शब्द हां, एक समाज एक सांनी हां, तांकां कशें दिसलें कितें सांगता हां, म्हाका दिसलें ह्या शब्दाचें निजर रूप खंयचें वय तो खंय देखून आयलो म्हणजे तें पळोवपा भावना आयली असं हांवें कोण वेंकटेश बाळाला कितें सांगलें अशें शेतां हां. तुमचे रे प्रति कोडयाळकर बराच्या वेंकटेश बाळे प्रति एशू एक बरें म्हणून हां, तें नसूर केलें बरोवचें हां. बरें तर म्हाका केलो शब्द पळय तूं आश्चर्य जालें तूं हां. इतलें नाही, आमगेलें तुम्ही म्हणता लेवंटो म्हणटा सांगा इतलें आसूं हां, तशें हें करतना म्हाका हां. वड्डाराधन हें कन्नडा पुस्तक वड्डाराधन वड्डाराधन हां. तें जैन साहित्य हां, ताका अर्थ बरोवचें म्हाका आयलें हां, तें बरयतना हां. तें लवाटारू म्हूण शब्द आयलो खंयचे लवाटारू लवाटारू वय. लवाटारू हां, लवाटारू हां, हां, त्या शब्दाक हां, कन्नडाचे महा विद्वांसांनी हां, अर्थ जाणून काडला हां, दोनीचें जावन एक दिला मूल प्रतीन तो हां, लवाटारू म्हूण आसा ताजे सांगाती परदेशी करू म्हूण आसा हां, दोन शब्द आसात ह्या दोनीचे अर्थ जायना संदर्भार हां, तो संदर्भ कसं मारे हां, जैन बरगारा काय मारे वय, जैन संन्यासी गांव गांव भोंवतली वय, येताना सांग जाली सांग डबे जेवपाक वय, वय, सावंतच्या पुढे जेव का वय हां, करून त्या शिष्य सांगलें हां, खाणा तयार कर हां, तांचे शिष्य सांगता हां, हांगा बरें जालें न्हू हां, पोट्टान ते बरो जालें वय, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಹಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂದಾರೋ ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಹತ್ತು ತರ ಅಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವय, ಹಂಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲವಟರು ಹಾಂ. ಹಂಗ ಕಿತ್ತು ತಿಂದಾರೋ वय, 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 पुरे जण वोण घेवन कवचाच्या सांगता सामण ಮತ್ತೆ ಕಾವಣ वय तांकां येना कवण महाविद्वांस करत जाय आपल्याला लवाटारू कसं म्हणून कोत ना थंय परदेशाचे मान्य शब्द असतात वय म्हाका लवटर मध्ये वाचले फुडले फ्लॅक्सन म्हाका हां आमी लेवंटो लेवंटा म्हणटात. लेवंटो त्या लवटर म्हणजे लेवंटो म्हणा म्हणा परदेशी लेवंटो म्हणा कसा परदेश करता म्हणून सगळे म्हणतात वय. हे दोन शब्द वय. होय त्या फुडले आर्टिकल बरयलें कुठले कुठले बरोवन बँगलोर युनिवर्सिटीचे मॅगझिनार आयिल्ले परमेश्वर गोटा ते बारीक उचले तें बरें फूल हाका पुस्तका पुरा अर्थ बरयलो रियल नरसिंह स्वामी म्हणून आर्य विद्वांस मैसूर युनिवर्सिटी प्रोफेसर वय तागेले कोणी हें अशें न म्हळ्यार तुका बस कुतकोळा म्हणजे हांव सांगिल्लें सांग म्हणटलें तेन्ना म्हणटलो हे शब्द पळय जाता अशें न्हय नवा तितले तुमचे म्हळ्यार परफेक्ट बसलो तो शब्द तशें मागीर दोन तीन शब्द थंय सांगलें ताका आश्चर्य जालें तें कारण कितें म्हळ्यार कन्नडाचे हळे कन्नडा बूक बरयले पुरा जैन संन्यास जैन पंपा रन्नाचे ते पुरा वय जैन वय जैन म्हणून तांगे धर्माचे बूक वाचतात वय धर्मा बूक कसं प्राकृत जाता त्याने प्राकृत शब्द बदला फणस केलं पण ते ढेंक येता पणसा वास येता वय 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 तशी ती त्याने ते भाजी लिहिलें हांगात बरयतना तांगे ते शब्द बद दिसले हा तश घाला अरे जैन साहित्याचे शब्द आमचे भितर आण घाला त्या शब्द आमगेले कोंकणीचे शब्द सरस्वती नदी त्याच्या वळ राहिलेले सगळे वय आमगेले पूरशैनी प्राकृत ताजे उद्भव जाले पास आमची आतां पुरा म्हणटा बिहारी आनी कोंकणी अकॅडमी ना रुपयाळो हें केला बूक वय सांगतो बिहाराक मागुदी लिपी म्हणून सांगता ते कोण बरयलें की म्हाका आश्चर्य मागुदी लिपीन आमकां संबंद ना वय मागुदी भाशेन आमकां संबंध ना बिहाराक तशें बिहार तशें करता वय म्हाका आश्चर्य जालें म्हळ्यार एक एक पंथा एक एकल्याचे विचार येवन तशे बरं भायर येवचे हय हें प्राकृत सांगतो प्राकृत भाशे भाग निवड जाली की केलो शब्द कामान आसतात वय आता आम्ही हांगा कन्नड उलयता ते आमगे कन्नडाका शिमुगा कन्नडाका मैसूर कन्नडाका धारवाड कन्नडाका वय भेद आसता वय शब्द कुशी भेद आसता स्थळीय रितीने काहीतरी व्हेरिएशन तशी हे प्राकृतांचो निवड आसता जाल्यार मूल कसो न्हय म्हळ्यार तो शब्द प्राकृत आमचे हे प्राकृतांचो पूण सांगचे कसो हाडलो वय म्हळ्यार
प्राकृत देन गेले तर सांगले होय खंय न जाता हा. तें शिवसेने काडटा ना बरयल्लें न जाता तेन्ना ना आशिल्लें न जाता हा. तें न आशिल्लें न खंय जाता हा. शिवसेने काडटा तें हो 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 स्नान ना 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 जाता होय. आमी म्हळ्यार ना ना न म्हणजे ना आमी ना ना न म्हणजे हय काण 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 म्हणजे नाही हय जेवण जेवण शब्द जेवण 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 अशें न जावचें तूं तेन्ना शिवसेने म्हळ्यार प्रूव जालें हय तें आमी स्पश्ट केलां आनी दोग आनी ते शिवसेनेचे साम्य आसा म्हणून दोग आसा सोमदेन आनी सांगलां ते हांव प्रस्न दिला आनी एक समज मराठीचें ती कोंकणी उपभास म्हळ्यार हेका ताका हांव आदार दिवचे सांगचे का कोंकणी तो राजस्थानी गुजराती पंजाबी ते शब्द पुरो आसात एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेन कितें ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा माधव पै एक अव्वल कोंकणीचो संशोधक आनीक आमच्या मध्ये आज ताका आमी कोंकणी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो सन्मानी करचे आसा आमचो अध्यक्षक आमी राखतीत आसा राव आमच्या सांगता पळय वी फॉर न्यूज कोंकणी भाषेन केत्र एक ब्रेक काढूया आमच्यामध्ये असा माधव पै एक कोंकणीचो मान मनीस आज आम्ही त्याच्या खातीर मीट द ऑथर कोंकणी मान बरयणाऱ्याची मुलाखत कोंकणी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीच्या भितर हे करता आमच्यामध्ये असा कोंकणी कर्नाटका अकादमीचो अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै तांकां आमी स्वागत म्हणटा ताच्या सांगता हांगासर आसा आमचो रिजिस्ट्रार जावन आसात कुमार बाबू बेकेरी ते हांगासर आसात तांकांय स्वागत म्हणटा सांगता कोंकणी अकादमीचे माननीय सदस्य आसात एक आसात आमचे अरुणजी शेट आनी एक आसात नवीन नायक मागीर आमचे सांगता आसात कॅन्यूट ते आमचे अकादमी सदस्य आसात आमच्या मामाक पै मामाक सन्मान करच्याक आमी मुखार ताची पयली परिचय सांगची ताचे बायोडा सांगचे आमची एक कर्तव्य जावन आसा व्हड बायोडा आसा कोंकणी खातीर केल्ले सुमार आसा ताणी तेणे करून आमी नवीन नायक कोंकणीचो कोंकणी अकादमीचो सदस्य ताणे जावन ते आयकून कोंकणी अकादमीचे एक अत्युत्तम एक लायक दिवस आयच्या दिवसांतू आमगेले मंदरके माधव पै हांकां एक आमगेले अकादमी तर्फेन आमगेले कार्यक्रम मीट दी ऑथर कोंकणी मान बरयणाची मुलाखत ते कार्यक्रम तांतू एक आमी एक तांकां एक आमगेले एक सन्मान करता साचे आनी माधव पै आनी आमगेले आनु एम नारायण पै म्हणून सांगून लक्ष्मीबाई आमगेले अम्मा आमगेले जन्म कारकाळाचे कारकाळान जाला आनी विद्वान जावन आशिल्ली मद्रास विश्व युनिवर्सिटी 1951 तदनंतर MA कन्नड मैसूर विश्वविद्यानिलय तंत केला आनी 1973 अंतू प्रथम श्रेणींतू आनी कंप्लीट केला तदनंतर आनी साहित्य रत्न हिंदी अलाहाबाद हिंदी विद्यालय प्रयाग अंतूय तांणी साहित्य रत्न केला हिंदींतू राष्ट्रभाषा प्रवीण हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास अंतूय तांणी तांगेले एक कोर्स केला तदनंतर कन्नड डिप्लोमा मैसूर विश्वविद्यानिलय अंतू तांणी केला आनी साधारण 37 वर्ष आमगेले शिक्षण इलाख्यांतू कन्नड अध्यापक जावन कन्नड उपन्यासक जावन तदनंतर प्रिन्सिपाल जावन आनी काम केला आनी काम केलेले जाग म्हळ्यार सागर भद्रावती आनंदपूर आनी उडुपी आनी आतां आमगेले शिवमोगाचे विनोबनगर तांणी वास करून आसाचे हांकां कन्नड कोंकणी तुळू हिंदी इंग्लीश आनी संस्कृत भाशे येता तशी विशेष जावन आनी हळे कन्नड काव्य तांतू अध्ययन केला त्या अध्ययनांतू तांणी सुमार सकल एक
आमगेले शिलाशासन कसं असं तांतू ते बरोवन ते आमकां सामान्य जनाक एक ते शिलाशासनाचे कसं महत्व तांतू कसं बरयलां म्हणून पडचें तशी केलां आमकां सुमार सकडी एक कार्यक्रम केला सुमार प्रशस्ती मेळ्ळा तांतू मुख्य जावन आकाशवाणींतू करचे चिंतन मंथन कार्यक्रमांतू आनी मस्त भागवयसिला तशी हळेगन्नडाचे सुमार काव्य संकलन केला तदनंतर मुख्य जावन आनी कोंकणी भाशेचे एक कसं म्हणतात डिक्शनरी त्यांनी बरयला सो असल एक महान व्यक्ती कोंकणीचे असल एक महान व्यक्तीक आमकां जी एक सन्मान करचें म्हळ्यार आमकां एक गौरव आनी ताच्या पशी मस्त म्हाका खुशी विशय कसो म्हळ्यार म्हगेले एक आज्य जावन आसा म्हळ्यार आनीक एक सांगच्याका म्हाका एक हेम्मे जाता अशी धन्यवाद धन्यवाद म्हणतना मुखल्या कार्यक्रमाक आमी तयार जातो आमच्या मध्ये असा कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष एक आस्कोरो आणि एक बराधीक मनीस आमच्या कडे के जगदीश भाई तांणी आमच्या आयच्या सैराक परिमामाक शॉल आणि माळ घालून सन्मान करता ताचे नंतर आमगेल्या कुमार बाबू बेटी रजिस्टरान तांकां पेटा दवरून सन्मान करता उपकार करता रेशमे कोडूचो एक माळो भारी अप्रूप कोणी घालचो आशीर्वाद काण गेलो अकाडमी 3 वर्सां भारी सदन करता म्हणून गॅरंटी एक पेटा दवरून तांकां सन्मान करता सांगता पोळ आनी फळां उगाची कांडीक आणि आम्ही कोंकणी भाशेन केलें हाचे ताव दिवचे सर्टिफिकेटीची एक आमच्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे मीट द ऑथर कार्यक्रम आमचो जगदीश भाई माम काही सामान्य मनीस नाही एक बिझी डॉक्टर ताणी ह्या संदर्भात आपल्या मलकड्या साहित्यिक सन्मान केले धन्यता तांगेले की तोंडार बरी दिसता त्या देखून ताणी एक दोन शब्द तांकां अभिनंदन करून उलोवका म्हणून आमची अपेक्षा वीक्षकांक पुरे जाणांक नमस्कार करता मागीर दोन उतर उलोवचें प्रारंभ करता प्रति एक जातीक एक भाशा आसा खंयचेय जाती कडेन तांगेर एक मातृभाशा नासता जाल्यार भाशेक जाती नासतली भाशा म्हळ्यार कोंकणी मात इथं म्हळ्यार कोंकणी भितर आमगेले हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन पुराय जने तांतू पंगड आसात कोंकणी भाशेंतून 42 पंगड आसा म्हणून सांगतात हे 42 पंगडाक एक भाशे आधारार ಒಟ್ಟು करून आमगे संस्कृती साहित्य व्हडलो काम दृश्टीरी कर्नाटक सरकारान 25 वर्सां फुडें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी प्रारंभ केलो आमी साहित्याक मस्त वस्तू दितात साहित्याक एक आपोवन मर्यादा दिवचे गौरव दिवचे प्रकारतात वर्साक आमी प्रति प्रशस्ती दितात ह्या फाटी मीट दी ऑथर म्हणून एक नवे कॉन्सेप्टार हे काम करता आसा ती ताका आमकां योग्य स्पश्टपणे म्हाका येणारे माधवपाई एक सन्मान करूं कितलो म्हणून व्हडलो मनीस हांव संघीक अध्यक्ष पिठार आशिल्ले निमित्त म्हाका तें अवकाश मेळ्ळा हें आमगेलें सौभाग्य म्हणलें येता आमगे लायफा भितरी आमकां सन्मान करचे व्यक्ती वसल्यान मेळटात जाल्यार आमकां अवकाश मेळना केलो फावटी अवकाश मेळटा सन्मान करूंक सन्मान घेतले मनशाक योग्य आसा जाल्यार ह्या फाटी हे दोनूय आमकां मेळ्ळा सन्मान घेवची योग्यताय माधवपेक आसा आमकां एक अवकाश मेळ्ळा
असल संदर्भ मस्त जन मेळना इथं म्हणणारे सन्मान म्हणून पुरा जन येले का कसं म्हणणारे सन्मान मिळाली तर आम्ही होड जन जातात ते म्हणून तसे नाही त्यात महात्मा गांधीजी का शांत नोबेल प्रशस्ती मेळली त्यांनी 2 की 3 पटी मीटिंग दो ताकद दिली तशी जी आमगे डीवीजी का ज्ञानपीठ मेळली म्हणून महात्मा गांधी डीवीजी सान जलो म्हणत तुनी जाते सान कोण जन म्हणणारी गांधीजी का नोबेल प्रशस्ती दिने ते निमित्त नोबेल प्रशस्ती का सान जन इथं गांधीजी दी म्हणजे त्या नोबेल प्रशस्ती शांती प्रशस्ती मौलाना कडे त्यांनी रिपेंट झाले कडे म्हणाले आम्ही देऊ काशीले महात्मा गांधी का त्यांनी मरत दिव सिस्टम ना तशी ती डीवीजी के मिळली तशी जी आम्ही माधवपे गाव राज्यसभा प्रशस्ती अध्यक्ष रेकमेंड केले राज्यसभा प्रशस्ती देऊ का ताका म्हणून त्यांनी कसं की सरकार मस्त ते ಒತ್ತಡ दिवच्या जायनी त्यानिमित्त तांकां राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळी म्हणून तांणी काही एक तांगेल व्यक्तित्व कसं कुंदुजेनी मेळ्ळ्यारी त्या राज्योत्सव प्रशस्ती एक मॉल मेळटली इथं मला 90 वर्ष जाले तांणी कोंकणी भितरी मस्त साधन केला मस्त भूक बरला एक शब्दकोश कोरका जाल्यार कितले कष्ट आसा म्हणून आज कन्नडा शब्द निघंट केला व्यंकटेश रुपयाला निघला कळत वर्ष गटले ते तपस तशीची माधवपैन एले मरे काय अंते तसे तपस करून ते बुक्स बरेला शब्दकोश केला मुखा जनांगाक त्या मस्त एक सहाय मिळतो म्हणून हवा लेखा इथं म्हणणारे कन्नड कोंकणी शब्दकोश रचन केला त्यांनी आमकां खंयचे कोंकणी शब्द मेळ्ळे कारणान मेळटा तसं लेखा तपस्वी जीवन तांणी केला तांकां सन्मान करच्या अकॅडमीचे म्हणजे सौभाग्य म्हणलें तांकां आनीक देव दीर्घायुष्य दिवन आरोग्य दिवन आनीक साहित्याचे सेवा करता जाल्यार अवकाश दिवो म्हणून हांव देवाला मागून मेळ्ळें 2 उतरां देव बरें करो डॉक्टर के जगदीश भाई तुमगेले आमी लेखले तुम्ही एक खाली डॉक्टर मात्र म्हणून कितें सिद्ध आसता तुमगेले कारकळांत कोणाय लागीं उलयल्यारी कारकळ जगदीश भाई डॉक्टर लागीं म्हणल्यारी ते एक वैद्यो नारायण हरी म्हणून एक तुमकां आडनांव आसा म्हाका आमकां कळीत आसा कित्याक म्हगेले शेजार गांव जाय तुमगेल्या ताचे सांगता हांगाचे तुमचे साहित्याच्या या वाठारांत पळयल्यार तुमची उतरां पळयल्यार तुम्ही जंय की बेसिकली एक लायक अध्यक्ष केन्ना कितें काडचेलें वेळ करता जाल्यार भाग्य आयला पूण लेखचे आमी कोंकणी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीन मानमनशा माधव पै हांगा मिर्दा अवतार ह्या कार्यक्रमांत कार्यक्रम केल्ले येता तांणी उठले तक्षण सन्मानाचे तक्षण माधव पै मामान 2 शब्द उलोवचे आमचे एक नियम जावन आसा माधव पै माम तुम्ही एक 2 शब्द उलोवका आमच्या अपेक्षित आसा या कार्यक्रमात मुखारपण घेऊन कोंकणी अकादमीचे सहयोगाने काम केलेले काही म्हणतात आभार जातो तशी जे सन्मान केलेल्या अध्यक्ष महाराष्ट्र जगदीश पै हांकां हांव म्हगेले आभार अर्पण करून इच्छुक कोंकणी अकादमीक सहयोग दिलेल्या साध्यांक म्हगेले धन्यवाद देतो असले कार्यक्रमाक म्हाका दिले खातीर हांव भाग्य म्हणून लेखता त्या खातीर सगळ्यांक धन्यवाद दिवन म्हगे 2 उतरां पेश कोंकणी साहित्य अकादमीन करच्या ह्या कार्यक्रमाक आमी समेस्त हांगासर मेळ्ळा अकादमीचे सदस्य आसचे एक भाग घेवचे म्हणल्या खातीर तांच्या ह्या प्रांगणांत आमी हें करता आसा आनीक नाजाल्यार आमी बिफोराच्या स्टुडियोंत हें काम करचें आनी थंय आमच्या माधव पै मामाक आपोवन थंय लायव्ह करचें आज आमी हांगा प्रांगणांत केल्ल्या वरवीं आमकां हे सदस्य मेळ्ळ्यात आनीक अरुणजी शेट जावन दी नवीन जावन दी आनीक कुमार बाबू बेकीर जावन दी एक भारी एक कोऑर्डिनेशनाचे मनीस आनी कॅन टू एक मिडियांतूय आसो मनीस आनीक ताच्या विशयांत ह्या सगळ्या कार्यक्रमांत आसो माधव पै माम हांवें हाच्या आदीं ताचे कडेन उलयता तरी एक पावटी कोंकणी म्हणल्या क्षणा तांकां एक नवो जीव येता आनी त्या नव्या जीवन आमच्या सांगता मेळोवन आज हे कार्यक्रम आमच्या सांगता मीट द ऑथर पयले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे पयले कार्यक्रम हांगासर आसा करूंक हांगा ते सिबंद मेरी बाई जावन दी या इतर उरलेली जावन दी आमकां खूब सहकार दिला
सोमेस्तान देव बरें करून म्हणटा सांगता कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांत मुखल्या उद्देश आमी वेताव तुमकां सोमेस्तान आमच्या सांगता देव बरें करून म्हणून राव आमच्या सांगता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां एक ब्रेक काडया. स्वागत भोजन कोंकणी भाशेन लेखत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदीं सांगता आसा माधव पै आतां तो शिवमोगा रावता ताचे पुरो हांगा आसात आनी आमच्या एक कोइन्सिडन्स कशें की म्हळ्यार आमच्या कोंकणी अकादमीचो सदस्य नवीन नायकाचो आब तो सीधा आब हे न्ही कळ्ळें आमी मेळ्ळ्या पुरो आब म्हणटा हे न्ही तागेले संबंदाचो आब ते एक ताका एक अवकाश आसा आबाक एक सांगता एक टीव्हीन बसतना तांणी येवचें सांगा तुम्ही कन्नड कोंकणी रत्नकोश केला आणि आमकां कोणें आमच्या बस्ती व मनशणेच्या विश्व कोंकणी केंद्रान तो प्रगट केलो ताची हिस्ट्री कशी सांगा. तेची आमी अकॅडमी आसतना आमगेले प्रायमरी वेदनाय मनशण सांगचे अदो पळय एक कन्नड कोंकणी डिक्शनरी जाव करा म्हळ्यार कन्नडान तूं एम ए जाला आमगेले कोंकणीचे पळय मनशण म्हणजे कोणें नाही रे प्रयत्न करा म्हणजे अशें चलता आशिल्लें कळ्ळें एका एक दीस म्हाका आमी जरी ते करता भुरग्याक बसलो सूर केलें सूर करून जालें चला बिलडता त्रिविक्रमानंद 18,000 शब्द आसा त्याचे 18,000 शब्द जाले कितले आसा 18 18 मनशण येयले फुडले हांकां दिले ते सुशिलताय गणेश फिल्टर तांकां आपूण दिवन हें करा हाका हेल्पान केलें इन्फोसिसाचो जीव रामदास नायक कंप्लीट ताणें केलें स्पॉन्सर केलें न्हय तें बूक जालें हे बूक हाजे मध्ये कोंकणी केलो शब्द आसा तो शब्द कशें येयलो ते खंयची मुलं संस्कृत की फारसी की उर्दू की म्हणून उर्दू शब्द फारसी शब्द मस्त सांगा कारण व्यापार हांगा बंदर व्यापार येवन तांगेले हांगेले मस्त शब्द आसात त्याने प्रति शब्दाचे मूळ सांगा म्हणून प्रयत्न केलो प्रयत्न करून पुरा शब्द चलयता गेलो मेळटा तशीची बरयता गेलो तेन्ना बाळे बिवो आमगेलो वेंकटेश बाळेगाव तूं म्हाका दी प्रति म्हाका एका घालया म्हणून ते घालता येयलो तांतूं शब्द ते घालता ते म्हाका एक शब्द म्हाका कुडवा ना म्हणटा हो कोंकणी की कुड सोडू वय म्हाका कुडवा ना म्हळ्यार पायीक कशें कुडवा ना म्हणून कोंकणी कूड म्हळ्यार देह वय कूड म्हळ्यार देहा कुडाचे अस्तित्व कुडव कूड म्हळ्यार तेगेले क्रियापद क्रियापदा वय ते कुड क्रिया विशेषण धातू ते कुडव ना म्हणून म्हाका बरें ना बरें ना कुडो ना प्रक्रिया येयली ताका शब्द भंडार जाता कितली शब्द आतां इंटू 200 जाले आनी कितें जावं का बरशें आसा मध्ये कोरोना येवन पुरा स्टॉप जाला नवीन नायिकेला की सांगचे ताळयो कट्टो का कसो कसो जाय थंगेले 90 वर्साच्या प्रायरी ते शब्दा विशद बरोवन हरी एक पदा कॉलम बरयता ती एक तसले एक प्रक्रिया आमगेले एक 60 जाले तक्षण आमी आनी पुरो ताणी आनी 30 वर्सां चड बरयला पयर आमगेले मान्यता दिवसाक आद्याक आमी ऑनलायन हें केलेलें प्रोग्रामाची कितले एक आसक्ती म्हणून तांकां सुरवेक दाखोवन लास्ट ताई ऑनलायनार बयसून आमगेले मान्यता दिवसा पुरो तेंगेले कुटुंबाक आमी एक चपाळी दिवं का तेंगेले पुरो कुटुंब मरे ह्या प्रायर इतले उत्साह दवरता जाल्यार तेंगेले कुटुंबाचे पुरा मागशी तांकां जावं आसा तेंगेले न्ही ताणी सपोर्ट करता जाता कितें म्हळ्यार अदरवायज इट इज इम्पॉसिबल शिवमोगा ताकून हांगा येवचें भायर कश्टाचें कशें जालें तुमगेले फॅमिली ह्या पुरा म्हळ्यार आमी काल आमी उलयतना आमी उलयले न्हू आमी पुरो हें पुरो करचें पिरकी तिके आमकां फॅमिलीनी पुरा इल्लें करता तुमगेले फॅमिली सपोर्ट कशें काय म्हाका कसलें कांय आयडिया हांव कसलें करता कोणी कसलें कसलें
खंयचे खंयचे तुम्ही कोंकणीत आनीक मस्त काम केला तुम्ही एक फस्टाच्या अंतू ताकून खंयचे ಒಂದನೇ ತಾವನು ಹತ್ತನೇ ಅಂತೂ ಶತಮಾನ ಸರ್ ಏಕ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ वय ताच्या विशयात जालें कोंकणी भयंकर शास्त्र हय हय ते शास्त्राचा अर्थ पूर्तीक सगळ्याक जायना त्या हळे कन्नडार काळे कन्नडाचा संस्कृताचा पुराचो एस सेक्टर म्हणून सांगून व्हडलो हिस्टोरियन एस सेक्टर सेक्टर ताका आनी म्हाका कशी किरी खंयची किरी ती कॉन्टेक्ट लिंक जालें सारकें आसतना म्हाका नाही म्हणचे तागेर हाजेर 5, 7, 8 कोंकणी काव्य हळे कन्नड काव्य अर्थ बरयला कशी आसता ताका आनी हाका शास्त्रान अर्थ कशें करता गेला तुका ते शास्त्र न्हय गो शास्त्रान एक अर्थ बरोबर शब्द बरोबर तशें 2260 शब्द शास्त्राक वंदने दशकाचा 2260 शास्त्राक अर्थ बरयला ಹೊಸ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ केलं ಹೊಸ ಕನ್ನಡ त्यामध्ये गोतनाचे सोडले आशिल्ले तांणी बाकीच्या बरयला ते प्रिंट जाता आसा ताका मनीस गेलो 7 वॉल्यूम तितूंत 7 वॉल्यूम जाता 2 की 3 वॉल्यूम प्रिंट जाता तुम्ही ते बरयतना हळे कन्नडाचे वाचितना तुमगे कन्नड पंडितचे मस्त हेल्प जाले की कोंकणीचे खंयचे तुम्ही त्यांच्यामध्ये संकव दोन्ही आसा कोंकणी आणि कन्नडा तुम्ही एक संकव जावन म्हळ्यार एक ब्रिज जाल्या 1000 कडले शब्द समान आसात समान आसात कन्नडा कोंकणीत विशेष कशें मरे कोंकणीत पयलें अक्षर केन्ना दीर्घ कोंकणीत पयलें अक्षर दीर्घ दोन्ही अक्षर जरी वस्त अक्षर आसताले त्यात पयलें अक्षर ह्रस्व जाता ह्रस्व जाता हांगा दीर्घ जालो पळय वचत हो तशें जाता हे कोंकणी विशेश प्रत्येक कोंकणी शब्द फुलात पयले शब्द शब्द पळय सूर जावचे दीर्घ अक्षर होय आतां कोणाला नांव म्हळ्यार ते स्टार्ट आनी दीर्घ जाता आनी कशें मरे 3 अक्षर शब्द जाली 2 अक्षर 4 अक्षर शब्द 3 अक्षर हें जाता अर्ध अक्षर जाता हो 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 करता करता ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ ಪಂದ ತಾದಿಯುಚಿ ನೈ ಅशी जाता अर्क जाता अर्कच नाही राग कशाला विचारायचं पूर्ण बरोबर आमचं उच्चार तसं जाता हिंदी तशी जा असले जा जावचे जा असले जा जावचे त्या प्रश्न अरे अर्ध अक्षर आम्ही कोंकणी उलयतात वय बरयतात बरोबर चूक ते चूक जाता ना अर्ध अक्षर बरोबर करत आता हिंदी तशी मागीर करता म्हणतो कर म्हणतो कर बरयता तो करता कसलो पाहिजे हो तशें बरयता म्हळ्यार बरोवचे आनी उच्चार करचे विंगड विंगड उच्चार करचे आमच्या लोकल ताका इन्फ्लुएन्स कन्नड गी हिंदी गी पोर्चुगीज कंटिन्यू आमगे भाशेचे हे येते आमचे जे सोपाय हिंदी जाली म्हण येता कोणी म्हण येता कित्याक मातशें शिवरसेनी प्राकृत भास घेवं सकट हिंदी गुजराती कोंकणी पुरा शिवरसेनी प्राकृत शूरसेनी प्राकृत भास ताजी डेव्हलपमेंट ताचे डेव्हलपमेंट जावन विंगड विंगड भास जाल्ले आतां त्या कितली वर्स येता येता ना ते सवकळी जाला शब्द रूप बदलाव जाला कॉइन सवकळी जाला तसं हांव ते शब्द बरयता बरें प्राकृत शब्द पळशी जाला अंतन कट जाला पुरा दिवस पळयता माधव पै माम तुम्ही शिवमोग्गात असले जाल्यार आमी कॉल केले तक्षण येवन इतले पूर आमकां माहिती दिल्या ती अध्यक्षान तुमकां सन्मान केला आनीक कोंकणी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीक आमी आभार आसाव तांणी हे सगळे प्रोग्राम आयची एपिसोड तांणी स्पॉन्सर केला तांकां हे आसतना सर्व कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीच्या सदस्यांक आमी धन्यवाद म्हणटा आमी हे 152ने कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रा कार्यक्रम करते आसा आमकां लक्ष्मण कुंदर हांची संगती V4 न्यूज ऑन द लायव्ह करूंक आमकां सहकार्य जाता तांकां समेस्ता देव बरो म्हणून आयचे दिसा हे आयच्या ब्रेस्तारचे कार्यक्रम आखेर करता तुमकां समेस्तांक देव बरो परत मेळया नमस्कार.